ही निवडणूक अटीतटीची जाली ही तुमकां खबर आसा आनी एका प्रकारच्या ईर्शेन विजिगीषू वृत्तीन सगळ्यांनी एकवट करून ही लढाई मोठ्या प्रमाणात जिखल्या आणि ही लढाईचे विजय जो आसा हो ऐतिहासीक स्वरूपाचो विजय आसा। आज पर्यंत गोव्यात खंयच्याच मुख्यमंत्र्याचो तो मुख्यमंत्री आसतना पराभव जाल्लो ना, तो पराभव तुम्ही घडून हाडलो आणि म्हणूनच एक प्रकारचे सिंहावलोकन करचें पडटलें आमकां सगळ्यांका, आमच्या आमदारांका आमचो विजय कित्याक जालो आणि मुख्यमंत्र्याचो पराभव कित्याक जालो ही जर कारणां जर आमी समजून जर घेतली तर माझी खात्री आसा ज्या प्रमाणे रमाकांत कलप 5-6 वेळा आमदार जालो, लक्ष्मीकांत 3-4 वेळा जालो, तसो दयानंद सुद्धा 3-4-5 वेळा आणखी आमदार परत जालो। सरकाराच्यो स्किमी आसात, ह्या स्किमीची फॉर्मां म्हणजे सगळी जी कितें आसा त्यो सगळ्यो दोनूय जाग्यार मेळटले। ह्या ऑफिसान एडिशनल ज्यो सुविधा ज्यो आसतल्यो त्यो म्हणजे कंप्युटर ऑपरेटर आणि ज्या ज्या योजनांक ज्यो म्हणजे डॉक्युमेंट लागतात ते मागीर एफिडेविट सुद्धा दिले आसले, एफिडेविट सुद्धा टायप करून दिवपाची सोय आसतली। याच्या व्यतिरिक्त झेरॉक्स मशिनाची सोय हांगा आसतली, म्हणजे सेवा दिता आसतना सर्वतोपरी माझ्या जनतेक दिवपाचो प्रयत्न आसतलो। याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे मागणी आसतली बरी इन टाइम सर्व्हिस दिवच्या खातीर ज्यांच्यो काही सूचना आसतल्यो त्यो सूचनाचे मोठ्या मनान स्वागत केले वतले। सहकार्य तुम्ही भरपूर दिल्ले आसात, इतले भरपूर दिल्ले आहात की ह्या मांद्रे मतदारसंघात ह्या गोंयचो तुम्ही इतिहासय घडयल्लो आसा। आमकां ते मोठेपण ना, हांव तुमचे कडेन इतकेच मागता की आमकां जी तुम्ही आणि आमच्या जनतेन जी संधी दिली आहात ह्या संधीचो फायदो जास्तीत जास्त आम्ही लोकांक कसो आणि खंयच्या प्रकारे दितले हेचो विचार करपाची गरज आसा।